तुझे मुखामोळा पळोवंक काशे येता तुझा हजारपणांची येवंक लाश येता देखंदी बिगला सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळा पळोवंक काशे येता तुझ्या हजारपणांची येवंक काशे येता मुखामोळा पळोवंक काशे येता तुझ्या हजारपणांची येवंक काशे येता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका 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 दिंड्येर पडोन आमी प्रणाम करता दिंड्येर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मन आमची तुका भेटयता 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 सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता दिंगेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका 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 तुझ्या अस्कत कायेन बोलवून तूं जाताय तुझ्या अस्ककायेन पळवून तूं जालाय तुझ्या एकसरपणान सांगा तूं दिताय तुझ्या एकसरपणान सांगा तूं दिताय तुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय 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 ये सोम्या ये म्हाका जाय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय
आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडवून दारा नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका हालेलुया 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 आराधन तुका सोम्या आराधन तुका 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो पवित्र एवकारिस्ता बावारी ह्या पवित्र जाग्यार ह्या पूर्ण तळार आमी जमल्या सोमी खरच हजार आसा पूण ह्या रुपार ह्या सक्रामेंतान तो लिपोवन आसा ताचे आमी आराधन करया ताची आमी स्तुती गावया ताका आमी महिमा गावया ताणें केल्लें बरेंपण आमी ओळखून घेवया काळजान धांवन ताका आमी अर्घां दिवया ह्या पवित्र दिसा सुम्या सांगाता हो वेळ करसूंक सुम्यान आमकां फोव केला तशेंच कुरपे बेसांव जोडूंक हांगासर आमी आयल्या पयस पयस जावन आमी हांगासर आयल्या कित्याक एक विशेष जागो सुम्याच्या हजरपणाचो जागो आनी सुम्या लागीं मागून तुजो उपकार मागून ताका अर्घां दिवंक हांगासर आमी आयल्या सुम्याक आमी अर्घां दिवया इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 6व्या वस्वरांत आमी पळयता उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा इसाया प्रवादी देवाळाक तो गेल्लो देवाचें दर्शन जोडूंक तो गेल्लो देवाळाक मागणें करूंक तो गेल्लो आनी देवाचें दर्शन ताका लाभता देवाच्या दर्शनान तो पळयता सगळें मंदीर देवाच्या हजरपणान भरल्लें आनी थंयसर देवाचें बडवे थंयसर देवाक गायताले म्हणून पवित्र पवित्र
पवित्र. जशे इजाया प्रवाद्याच्या दर्शनांत ताणें देखलें तें घडीत अजून हांगासर तें खरें जाता. सोम्याच्या हजरपणांत देवाचे देवदूत हांगासर गायतात पवित्र पवित्र पवित्र. ह्या पवित्र हजरपणांत आमी आसाव, पूण आमी त्या हजरपणांत रावोंक फावो न्हय. इजाया प्रवाद्यान म्हणलें बरी, आमी म्हणोंक फावो हांव एक मेळ्या वोंटाचो व्यक्ती, मेळ्या मनशा सांगाता जियोंचो व्यक्ती. आनी ह्या वेळार देवाचो एक दूत थंयसर उज्याचे जिवो इंगलो घेवन इजाया प्रवाद्याच्या वोंटाक लायता आनी म्हणटा हांवें तुका नितळ केला. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, हो जिवो इंगलो जावन आसा, हो उजो जावन आसा पवित्र आत्मो, पवित्र आत्मेचो गुर्त जावन आसा हो जिवो इंगलो. आनी ह्या पवित्र आत्मेच्या सक्तेन देवाचो दूत त्या इजाया प्रवाद्याक पवित्र करता, ताजे वोंट नितळ करता, ताका मेळेपणांतले ताका नितळ करता. आमी मागया त्याच पवित्र आत्म्या द्वारे तोच आमकां नितळ करून दी. देवाच्या पवित्रपणाच्या हजरपणांत आमी आसतना आमकांय पवित्र करून दी. पवित्र आत्मा मात्र आमकां नितळ करूंक शकता. दमदत्याच्या कृत्या पुस्तकांत 2ऱ्या वस्वरांत आमी पळयता पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोनो शुभ वार्ता प्रगट केली, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन. देवाचे उतर आयकली समेस्त लोक थंयसर पेद्रू लागीं ताणें विचारलें आमी कितें करूंक जाय. पेद्रूचें उतर आयकून देवाचें उतर म्हणटा तांची काळजां शिंदलेली बरी जाल्लें, तांची काळजां कुडके कुडके केल्ले बरी जाल्लें. आनी देवाच्या मोगान बरोवन तो लोक विचारता पेद्रू लागीं आमी कितें करूंक जाय. आनी पेद्रू म्हणटा पाताक रडा आनी सोम्याच्या नांवी पवित्र स्नान घेया आनी पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येतलो आनी तुमच्या पातकांचे बक्षाने मेळटले. मोगाच्या भाव भयणीनो, पेंतेकोस्ताक आमी तयाराय करून आसा. 2 दिसांनी आमी तेच पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करता आसतना आमी मागुया तो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी. तो पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करून दी. तो पवित्र आत्मो आमकां सक्तेन बरोवन दी. तो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या बोळान बरोवन दी. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी. अशें सुम्याचें आराधन करूंक, सुमी स्तुती करूंक आमकां फोव करून दी. मोगला सुम्या तुका जावं आराधन, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा, तुका जावं होगलाब आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. दया करून आमी बसोया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एवकारिस्ताच्या सक्रामेंता ह्या बोवारी आमी आसाव. आमचे दोळे आमी धांपया. एक घडीभर सुम्याचे हजरपण आमी नियाळया. एवकारिस्तांतल्या सुम्यान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा. फाटल्या आमच्या जिविताचेर नदर आमी घालया. सुम्यान केल्लें बरेंपण आमी ओळखून घेवया. एवकारिस्तांतलो सुमी आमकां आमच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां ताणें दिल्लीं आसात, जायतीं देणी ताणें दिल्लीं आसात. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार पवित्र बायबलांत जायत्यो बसवण्यो देवाच्या उतरान आमकां दिल्ल्यो आसात, जायत्यो बसवण्यो सुम्यान आमकां दिल्ल्यो आसात. पूण ह्या सर्व बसवण्यांतले श्रेश्ठ बसवणी, श्रेश्ठ देणें सुम्यान आमकां दिल्लें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें. श्रेश्ठ बसवणी जावन आसा पवित्र आत्म्याची बसवणी. सुम्यान म्हणलें हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसना, हांव तुमकां एक ऑर्फन जावन सोन वसना. बगार सदांचो पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येतलो. हे सगळें तुमकां शिकयतलो. नवेंच कांयच तो शिकयना. बगार जें कितें हांवें शिकयलां तेंच तो तुमकां शिकयतलो. देखून सुम्यान आमकां दिल्ल्या ह्या देण्या बसत आमी अर्गां दिवया. पवित्र स्नाना वरवीं तसो पवित्र आत्मा आमचेर देवून आयला. तिरावणेच्या वा क्रिस्मच्या सक्रामेंतांत परत तो पवित्र आत्मा आमचेर देवून आयला. त्या पवित्र आत्म्यान आमकां दृढ केला. पवित्र आत्म्याच्या थेलान आमकां माखला. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भरला. पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमकां भरला.
पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमकां भरला ह्या सर्व देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां बसयल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र स्नानांत पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र स्नानांत पवित्र आत्मा आमकां दिवन आमकां पवित्र केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमचे ते असले सैमाचे पाताक तुवें धुवन काडल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या हो जेजू पवित्र आत्मा आमचे ते आयिल्ले वरवीं आमचेर कृपा वतल्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं पवित्र सभेचे सांदे आमकां केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू हे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन देवाचे उतर समजोवची सकत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू ह्या पवित्र आत्म्याच्या हजरपणा वरवीं आमच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमी अस्कत आसल्या वेळार ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमकां भरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमी नेनारपणांत आसल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या जानवायेन आमकां भरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत घुसपड गोंदोलांत आमी पडल्या वेळार पवित्र आत्म्याची समजणी आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो तेंते सभा येता आसतना पवित्र आत्म्याच्या बऱ्या शेगुणांनी आमकां भरल्या खातीर क्रिस्मच्या सक्रामेंतांत आमी घेता आसतना पवित्र आत्म्याच्या 12 फळांनी आमकां भरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या अस्कत कायेंत आमकां स्वादमना मुखांतर आमच्या पातका वयर जैत व्हरोंक पवित्र आत्म्याचें बोळ आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू सैताना विरोध झुजता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दिल्ल्या खातीर होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या पिडेस्तांक तेलान मागता आसतना त्याच पवित्र आत्म्याचें बोळ आमच्या पिडेस्तांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या मदीं असल्या सर्व याजकांक वोट दिता आसतना तस्सो पवित्र आत्मा तांचे ते येवन वर्त्या सक्तेन आमकां याजकांक आमच्या याजकांक भरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू पळय मोगाच्या भाव भयणीनो देवान दिल्ले सुम्यान दिल्ले भोव श्रेष्ठ देणे पवित्र आत्म्याचे देणे हो पवित्र आत्मो सदांच आमचे संगी वावरता एक दिसय तूं आमकां सांडून वचना ते पवित्र आत्म्याच्या हजरान आमी बगूंक जाय देवान केल्या सर्व उपकारा खातीर पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया उबी रावया अर्गां दिवन पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां गीत आमी गावया उबी रावया अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा होगलाप दिता हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू काळजा हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती गायता जेजू हांव स्तुती गायता जेजू म्हज्या काळजा हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती गायता जेजू हांव स्तुती गायता जेजू काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजा हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजा हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजा जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू
जेजू काळजा राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू मोठा काळजा तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू काळजा और गांधीता जेजू और गांधीता जेजू और गांधीता जेजू मोठा काळजा और गांधीता जेजू और गांधीता जेजू और गांधीता जेजू काळजा और गांधीता जेजू हालेलुया 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 समजून आमकां गुरपाद पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी दैवीक सत्तेच्या आत्म्या आमचेर देवोनी हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी हालेलुया आमकां हर एकल्या तुज्या बळान भर हालेलुया आमकां तुज्या सत्तेन भर हालेलुया आमकां तुज्या सणवायेन भर हालेलुया आमकां तुज्या समजणेन भर हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमकां भर तुज्या कृपेन भर तुज्या समजणेन भर तुज्या देवगुणांनी भर तुज्या मानसिकेन भर तुज्या स्वादमनान भर तुज्या आत्म्याच्या फळांनी पवित्र आत्म्या आमचे थंय वस्ती कर आमचे थंय तूं राव पवित्र आत्म्या जशें आपोस्तलांचेर तूं देवून आयलो पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून दी हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उदर आम्ही ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या येसुवेसो जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू म्हणालो, तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना,
कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखयना, पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाची ओडकार. दयाकरून बसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयतारा पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. आनी पवित्र आत्म्या विशांत इल्लेशे जाणा जावंक तो पवित्र आत्मो आमचे थंय कसो वावर करता, तो पवित्र आत्मो आमकां कित्याक गरज आसा, आमचे थंय कसले बदलावन हाडटा हें आमी समजूंक प्रयत्न करया. ताचे उपरांत विशेश जावन ह्या आराधना वेळार तसो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी म्हूण आमी विशेष जावन ह्या वेळार आमी मागोंक आसतल्या विनवण्याच्या मागण्या मुखांत विशेष जावन होली स्पिरिटाचें अनॉयंटींग आमचे थंय जावचें खातीर आमी मागया. मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्या विशयांत जायतें आमकां बरयलेलें आसा. पवित्र आत्म्या विशयांत जाणवाय दिल्ली आसा जेजू क्रिस्तान आपल्या शिकोवण्या मारिफात. देखून पवित्र आत्म्याची वळख आमी धरूंक जाय. तो आमचे थंय कसो वावर करता, केदाला आमचे थंय तो येता तें आमकां समजूंक जाय. देखून पयल्यान जेजून पवित्र आत्म्या विशयांत शिकोवन दिल्ली जुआंवच्या वांजेलांत आमी पळयता निकोदेमा लागीं. निकोदेमो एक फारिजेव, तो जुदेवांक भियेतलो, ताका जेजूचो मोग आसलो, जेजूचो पाटलाव करूंक खुशी आसली, पूण एक फारिजेव जावन एक मुखेली जावन ताका लोक कितें म्हणून म्हणलें गबें, देखून तो गुप्ती जेजूचो पाटलाव करतलो. आनी हो निकोदेमो रातीचे जेजू लागीं मेळोंक आयलो. आनी ह्या वेळार निकोदेमा लागीं जेजून सांगलें एक उतर आसा. जुआंवचो वांजेल 3रो अवस्वर 5वी वळ. जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकना. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरूंक शकचो ना. हांगासर जेजू पवित्र आत्म्याचो गुर्त जावन उदक वापर करता. आमी क्रिस्माची तुजो सकाळान शिकयल्या आमकां कळीत आसा पवित्र आत्म्याचे दुसरे दुसरे गुर्त आसात. एक जावन आसा पारवो, उजो, वारें, उदक, बोट, अशे दुसरे दुसरे गुर्त आसात. बावार्था विशय शिकता आसतना आमी शिकल्या. आनी हांगासर जेजू उदक पवित्र आत्म्याचो गुर्त जावन वापरता आनी म्हणटा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरूंक शकचो ना. अर्थ कितें? ताचो अर्थ इतलोसो भाव भयणीनो, पवित्र स्नान कोणें घेवंक ना ताका सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक शकना. ताजे थंय पवित्र आत्म्याक येवंक साध्य ना. आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळा. देखून पवित्र स्नान आमकां विशेश जावन गरजेचें पवित्र आत्मा आमचे थंय येवचे खातीर आनी सर्गींच्या राजाचे आमी सांदे जावचे खातीर. देखून पवित्र स्नान गरजेचें. आनी ह्या पवित्र स्नाना मुखार आमी कितें करता? पवित्र स्नानांत आमी कितें वळखून घेता? पवित्र स्नानांत आमी वळखून घेता की जेजू जावन आसा म्हजो सडवणदार, जेजू जावन आसा म्हजो देव, जेजू जावन आसा म्हजो राय, जेजू जावन आसा म्हणजे सगळें सर्वस्व. देखून कोण पवित्र स्नाना मुखांतर जेजूक म्हजो देव, म्हजो सडवणदार म्हणजे सगळें सर्वस्व म्हूण वळखून घेता ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. कोणेय मनशान जेजूक नेगारलो तर ताका पवित्र आत्मा मेळना. कित्याक पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें देणें. जर देणें दितेल्याकच तूं नेगारताय ताजें देणें तुका कशें मेळचें? जर एकलो तुका गिफ्ट दिवंक आशेता, तो गिफ्ट दिवच्या मनशाकच तूं नाका म्हणटा जाल्यार त्या गिफ्ट दिवन तेंचें गिफ्ट आमी कशें काण घेवचें? भोव सिंपल.
तुज्या कोण्या फ्रेंडान तुका गिफ्ट दिता आसतना तूं म्हणटा आय डोंट लायक यू म्हण जाल्यार तो फ्रेंड तुका गिफ्ट दिना. आय डोंट लायक यू, आय ऑल्सो डोंट लायक यू, तशें जाता. देखून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट तरान सांगता. जेजू म्हणटा कोण उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतला ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. म्हळ्यार जेजूक आमच्या जिविताचो धनी म्हूण ओळखून घेवंक जाय. कोण जेजूक आमच्या जिविताचो धनी म्हूण आमी ओळखून घेता ते जाला ताका पवित्र आत्मा मेळटा. एक सवाल आमच्या मतीक घेवंक पुरो. तर जायतीं जाणां पवित्र स्नान घेतलेलीं आसात, तांचे थंय पवित्र आत्मा येना गे. जर एकलो क्रिस्तांव भाव आसा ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळचें ना गे. जर पवित्र पुस्तकाचेर दिश्ट घाली जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत जायते व्यक्ती आसात जावं करून आपोल्लो आनी हेर शिस तांकां पवित्र स्नान घेवच्या पयलेच तांचे थंय पवित्र आत्मा देंवून येता. हें कशें घडटा? कशें घडटा म्हळ्यार तांकां आशा आसा. तांकां पवित्र आत्मा तांणी पवित्र स्नान घेवन आसोंक ना कोण ना, पूण तांचे थंय आशा आसा आपणे पवित्र आत्म्याक घेयचंय. तांणी तांच्या जिवितांत जेजूक धनी राय सोडवणदार म्हूण ओळखून घेतला, पूण पवित्र स्नान आनी घेवंक ना. पूण तशें ओळखून घेतल्यारय तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. उत्तर भारतांत नॉर्थ इंडियांत वाराणसी तसल्या गांवांत क्रिस्तू भक्त म्हणले जायते व्यक्ती आसात. हे सगळे व्यक्ती क्रिस्तांव जावन तांणी पवित्र स्नान घेवंक ना, बॅप्टिजम तांणी काण घेवंक ना, पूण हे सगळे जेजूचे पाटलावदार. ते इगर्जेक येतात, देवाचें उतर आयकतात, शर्माव आयकतात, जेजूचो पाटलाव करतात, पूण तांकां पवित्र स्नान मेळोंक ना. पूण असल्या व्यक्तींकी पवित्र आत्मा मेळटा. कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवितांत तांणी जेजूक सोडवणदार म्हूण ओळखून घेतला, जेजूक आपणसो राय म्हूण ओळखून घेतला. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमचें तें हें जाय जाल्यार पयलें कंडिशन जावन आसा आमच्या जिवितांत जेजू म्हजें सर्वस्व, जेजू म्हजो धनी राय देव सोडवणदार म्हूण ओळखून घेवंक जाय. दुसऱ्यान मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां मेळा जाय जाल्यार कितें गरज? विशेष आशा पवित्र आत्म्या खातीर आमचें तें आसूंक जाय. जो सवांजेल 4वा स्वर 13वी वळ. जेजू सामारियाच्या स्त्रिये लागीं बांयच्या काट्या लागीं एक संभाशण करता आनी थंयसर ती स्त्री उदक व्हरूंक आयली दनपाराच्या वेळार. आनी त्या स्त्रिये विशयांत आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत. ती बऱ्या गुणाची स्त्री न्हय, पातकांत ती पडल्ली एका अन्य संबंधांत ती आसली. आनी ही स्त्री उदक व्हरूंक येतना जेजू तिका राखोन आसलो. कित्याक जेजून तिका एक पवित्र आत्मा दिवंक जेजू आशिल्लो. आनी ह्या वेळार जेजू तिचे लागीं म्हणटा म्हाका इल्लें उदक दी. आनी ह्या वेळार म्हणटा तूं एक जुदेव, हांव एक समारियाची स्त्री, तुवें कशें उदक विचारचें? आनी जेजू म्हणटा तुजे लागीं उदक विचारचो कोण म्हूण तूं जाणा जाल्ली जाल्यार तूंच ताजे लागीं उदक विचारती आनी तो तुका जिविताचें उदक दितो. आनी हें उदक कधीच सुकनातली एक जर जावन तुजे तान उमाळती. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, कितें जेजू सांगूंक आशेता? जेजू सांगूंक आशेता की ही सामारियाची स्त्री आमकां हर एकल्याक एक प्रतीक, आमकां ती रेप्रेजेंट करता. ही सामारियाची स्त्री तिका तान लागली आनी तिची तान बगोवंक ह्या संवसारान जायते प्रयत्न केल्ले दुसऱ्या दुसऱ्या संगते मुखांतर. जेजू म्हणटा तुका येदोलो 5 घोव जाले आनी आतां आसो तो तुजो घोव न्हय. म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या सुखांत, ह्या संवसाराच्या खुशालयेंत, ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेंत तिची तान बगोवंक तिणें प्रयत्न केल्लें, पूण ह्या तिची तान बगोवंक ना, तिची तान सुकोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आत्म्याची तान ह्या संवसाराच्या खंयच्याय संगतीक बगावंक साध्य ना. देखून सागोस्तीन म्हणटा आमचे आत्मे तुजे ते मात्र विशय घेवंक शकतात, तुजे विने ते कितेंच विशय घेवंक शकचे नात. देखून आमच्या आत्म्याची तान सकोवंक शकता जेजू मात्र आनी जेजून दिवच्या पवित्र आत्म्यान मात्र. देखून मग अशा भाव भयण्यो, त्या जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं ती स्त्री आयली. ही जाकोबाची बांय जावन आसा आमच्या काळजाचें एक रूप म्हणयेत आनी कधीच तान बगोवंक शकना, तान बगोवंक शकता जेजू मात्र. देखून मग अशा भावांनो आनी भयणीनो, जेजू लागीं आमी वचोंक जाय. आमचें जी तान बागयचें जाल्यार पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागोवंक जाय. ह्या संवसाराच्या संगतीन आमची तान बागोवंक जायना. बागार केवळ पवित्र आत्म्याच्या देण्यान
पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमच्या आत्म्याची तान बगूंक शकता. कित्याक सांगोसीन म्हणटा आमचे आत्मे तुजे खातीर रचल्यात देवा, आमकां सुम्या खातीर रचल्यात आनी त्या सुम्यातय मात्र आमचे जिविताचो खरो अर्थ मेळटा, खरो शेवट आमकां मेळटा. आनी तिसऱ्यान मुखाच्या भाव भयणीनो हें पवित्र आत्म्याचें देणें सोम्यान आमकां दिजय जाल्यार सोम्यान व्हरतें मोल दिजय पडलां. व्हरतें मोल, अ हेवी प्रायज क्रायस्ट हॅज पेड. आनी काल तें मोल जावन आसा कुर्सार आपणाचें जिवीत आमचे खातीर भेटयलें मुखांत्र. जो वांजेल 7वा वस्वर 30 आनी 7 वळ. परबेच्या निमाण्या दिसा देवाचें उतर म्हणटा आनी थंयसर जेजू म्हणटा कोण जर थान येयला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी हांव ताका जिविताचें उदक दितलो आनी ताचे थंय ती एक सुखानांतली जर जावन वालतली म्हणटा जेजू. परबेच्या निमाण्या दिसा म्हण देवाचें उतर म्हणटा खंयची ती परब? ती परब जावन आसली तंबाची परब. आनी पोरण्या सल्ल्यांत जुदेवांक तंबाची परब जावन आसली उडास काडूंक जुदेव लोक इस्रायल परसा बसयल्या गांवांत 40 वर्सां त्या मरुभुमींतल्यान त्या गांवांत तांणी चलोवन गेल्ल्या उडासाचो उगडास काडून हे फेस्त तांणी करचे आसले. तंबाची परब कित्याक म्हळ्यार हे 40 वर्सां तो लोक तंबांत वस्ती करतलो. आनी ह्या वेळार आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता उदक मेळनासतना जाता. आनी ह्या वेळार लोक गुणगुणटा, म्हजे लागीं विचारता आमकां उदक दी, उदक ना. आनी म्हजे कितें करता? थंयसर एक खडप आसता, देव ताका म्हणटा ह्या खडपाक बडयेन मार आनी त्या खडपांत हांव उदक वाळटा. आनी असो गुर्त जावन ह्या तंबेच्या परबे दिसा एक याजक जेरुसलेमाच्या देवळांत थंयसर असल्या तळ्यांतले उदक, सिलोया म्हणल्या तळ्यांतले उदक एका भांगराच्या कोलसुल्यांत घेवन देवळांत असल्या व्हडल्या एका मडकेंत वचून वतालो. ताचे उपरांत एक बेत घेवन ताजो सिंबॉलीक जावन एक सांकेतीक रितीन एक बेत काण घेवन त्या मडकेक अशें मारतलो आनी ती मडकी फुटोवन त्या मडकेंतलें उदक भायर वाळटलें. जावन उडास पोरण्या सल्ल्यांत मैजेन त्या खडपाक बडयेन मारले वरवीं जायतें उदक लाभलें. आनी जेजू म्हणटा कशें मैजेन खडपाक बडी मारली उदक आयलें, कशें जेरुसलेम देवळांत याजक बडयेन त्या मडकेक मारतना तांतलें उदक भायर येतलें सांकेतीक जावन जेजू म्हणटा म्हाका आपणाक कुर्सार मारतले आनी आपणाक मारतले, जरबान मारतले, बडयतले आनी आपणाच्या कुडीत हांव रगत वळयतले आनी ह्या मुखांतर आपूण पवित्र आत्मो तुमकां दितलो. देखून मुखाच्या भावना आनी भयणीनो तो पवित्र आत्मो आमकां सोमी दिता आनी तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आयिल्ले वरवीं, तो पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती केल्ले वरवीं आमचे थंय वाळची जर जावन बदलतली. पवित्र सभेंतले जायते सांत भक्त हाका साक्ष सांग पुरो सांग जुजे वाज पयशेल्या गोंयांत हांव आमच्या मंगळुराक आयलो, हांगासर तो आयलो, श्रीलंकाक तो गेलो, सिलोनाक तो गेलो. कित्याक सोम्याची ती व्हांवती जर पवित्र आत्म्याची जर ताजे थंय वाळतली आनी ती जर सगळ्या संवसाराक ताणें दिली. पळय कितले अपूर्व जागो ती जर हांगासर येवं दिली. दिमिगाल मागतना ती जर वयर आयली सांकेतीक रितीन जावं. कित्याक हो व्यक्ती देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेलो, पवित्र आत्मो ताचे थंय वाळतलो. देखून तो आज बागेवंत जावन सोंपता. तेच बरे जायते हेर बागेवंत जावं पुरो फ्रांसीस सावेर, बागेवंत इनास लोयोला आनी हेर संत फ्रांसीस आसिसी ह्या सगळ्या मनशांक थंय देवाचो पवित्र आत्मो एक जर जावन वाळून आसलो. देखून तांकां हर एकल्याक तो पवित्र आत्मो दिवंक ते सकले. देखून म्हाका अशा भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे थंय आयिल्ले वरवीं तसो पवित्र आत्मो आमचे थंय दोन रितीन वावर करता, भायल्यान आनी भितरल्यान. भितरल्यान देवाचें उतर आयकूंची कृपा आमकां दिता, भितरल्यान आमकां तो पवित्र करता. पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करून आमकां देवपणांत वाडोवंक आदार दिता. आनी भायल्यान पवित्र आत्मो आमकां आमच्या जिवितांत बरें आदारूंक, बऱ्यो करण्यो करूंक आमकां कृपा दिता, आदार दिता. देखून म्हाका अशा भाव भयणीनो आमी ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेक लागीं पावता आसतना ह्या आराधना वेळार विशेश जावन मागया, दया करून आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी मागया.
आमचे हात आमचे उजवो हात आमच्या माथ्यार दवरया आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर मागया. पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गावया. निरंतर काळजांत धांवन तुम्ही पवित्र आत्मो आमचेर देवण येवं दी म्हूण आमी मागया. विशेष जावन पवित्र आत्मो आमचेर देवण येवं दी, आमकां सक्तेन बरोवन दी, आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक पवित्र आत्म्याक स्वागत करून आमी गीत गावया. आमचो उजवो हात आमच्या माथ्यार दवरून निरंतरी पवित्र आत्म्याक स्वागत करया. आमचे ते येवं दी म्हूण आमी मागया. ये तू दुनिया, ये तू आत्म्या, ये तू आत्म्या, ये तू आत्म्या. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका, काळीज म्हजे तानेलां तुका, मोन म्हजे आशेलां तुका, काळीज म्हजे तानेलां तुका, मोन म्हजे आशेलां तुका. ये तू आत्म्या, 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 ये तू आत्म्या. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुका, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. आमकां तुज्या सक्तीन बर, आमकां तुज्या सनवायेन बर, आमकां तुज्या कृपेन बर. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या धेन्यानी बर. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, सळत्या बोऱ्यां तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, सळत्या बोऱ्यां तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, सळत्या बोऱ्यां तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवूळ तूं आयलोय, सळत्या बोऱ्यां तूं उलयलोय. म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या, म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या, म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या. म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या. उतरान तुज्या बर म्हज्या मनान, उतरान तुज्या बर म्हज्या मनान, काळीज म्हजे तानेलां तुका, म्हजे आशेलां तुका, काळीज म्हजे तानेलां तुका, म्हजे आशेलां तुका. आमचे हात आमी वारुया. पवित्र आत्मा आमचेर देवून आमी मागुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतर सगळ्यांचे मी स्तुती गावया. पवित्र आत्मा आमचेर हजर जावचे खातीर, आमचे देवून येवचे खातीर विशेष जावन मागया पवित्र आत्म्या लागीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पेंतेकोस्ताच्या दिसा अपोस्तलांचेर तूं देवून आयलोय.
भियान ते आसले निरासपणान ते आसले कश्टान ते आसले पूण देवून आयलोय उज्याच्या रूपान तुवें तांकां धैर्यान भरले तुवें तांकां सत्यान भरले देवाचे उदर बरकट करून तांकां तुवें धैर्य दिले पवित्र आत्म्या जशे आपोस्तलांचे तूं देवून आयलोय आज हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत हजर जाल्ल्या हर एकल्या आमच्या भाव भयणीचे देवून ये तांचे ते कश्ट तूं उणें कर तांची पिडा तूं गुण कर तांची बेजाराय तूं पयस कर तांकां तूं सत्यान भर तांकां बळान भर तांची हर एकली मागणी तांकां तूं फावो कर पवित्र आत्म्या तांचे तूं देवून ये गांवठी झर जावन तांच्या जिवितांत तूं वाळय देवाची कृपा तांचे ते वाळय देवाचे बेसांव तांचेर तूं वाळय देवाचे सत्यान तांकां तूं भर देवाचे उदर समजून घेवची कृपा तांकां दी ह्या पूर्ण दळाक अशें जावन तुजी मजत मागोवन हांगासर ते आयल्यात हर एकल्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल पवित्र आत्म्या देवून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्या कृपेन भर पवित्र आत्म्या सत्यान भर पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमकां सत्यान भर धैर्यान भर नव्या हुरूपान भर नव्या कृपेन भर हालेलुया 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 संतोष समाधान हर एकल्या भाव भयणीक तूं फावो कर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दया करना विधी में गलिया मगाच्या भाव बहिणीनो या आराधनाच्या अकरेच्या हंताक आमी पावल्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी मागला खरंच आमी आत्म्यादान पत्य येवया देवाचे उदर म्हणटा कोण जेजूक सोमी आनी धनी म्हूण ओळखून घेता ताचे थंय पवित्र आत्मा देवून येता कोण निजाय की पवित्र आत्म्याक ताण येता ताचे थंय पवित्र आत्मा येता आनी आमचे थंय सुखानातले जर जावन सदांच आमचे थंय वाळटा आमकां खुरपेन भरता ह्या वेळार अशें जावन आमच्या गरजां खातीर मागया अशें जावन आमी मागया पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यां खातीर पावसाहेब याजाक धर्मीक भाव भयणी जांकां सोम्यान विसरून काडला पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बरोवन देवाचे उदर परगट करचें तांच्या मिसावान पवित्र आत्म्या तांकां सक्तीन भर व्हडा बळान जशें आपोस्तलांनी धैर्यान सताक साक्ष दिवंक तांणी प्रयत्न केले पेद्रून आनी आपोस्तलांनी संत भक्तांनी देवाच्या उतराच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान बरोवन परगट केले तेच बरे सर्व पवित्र सभेच्या मणयारांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर म्हणून मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आमी मागया आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्या खातीर विशेष जावन आमच्या देशांत चुनाव जावन आसा पवित्र आत्म्या हर एक मुखेली तुवें विसरून काडचे जर तूं तांचे थंय देवून येताय तांकां राजवट चलोवंक तुजी सखत गरज आसा विशेष जावन एलिसांव जावच्या ह्या वेळार हर एकलो मनीस वोट घालूंक वेतना पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान बरोवन जगत्या व्यक्तींक विसरून काडचे बरे मुखेली फावो जावचे भाग सोम्या आमकां तूं पवित्र आत्म्याच्या कृपेन फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया मागया आमी सर्व पिडेस भाव भयणी खातीर पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय गुण करचो पवित्र आत्मो तूं जावन आसाय बळ दिवचो पवित्र आत्मो तूं जावन आसा सक्त्यान भरचो पवित्र आत्मो हांगासर आसच्या आनी आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या घरांनी आसच्या आस्पत्रेंत आसच्या सर्व पिडेस भाव भयणी खातीर आमी तुका भेटयता पवित्र आत्म्या हर एका पिडेस भाव भयणी थंय तूं देवून ये तांकां तूं गुण कर तांकां तूं सक्त्यान भर तांची पिडा सोसून व्हरची कृपा तांकां दी तांची सेवा करच्या तांच्या भाव भयणीक तांकां बोल दी सोंसणीकाय दी सक्त्यान तांकां भर पवित्र आत्म्या तांची पिडा गुण कर नवें जिवीत तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया पवित्र आत्म्या आमी मागता सर्व आमच्या भुरग्यां खातीर युवा जनां खातीर
आमच्या भुरग्यांची परीक्षा जाल्ली आसा मुखल्या शिकपा खातीर नव्या कॉलेजीक ते एडमिशन घेवन आसात आमच्या युवजन जे शिकप जाल्ले आसा नव्या कामा खातीर सोदून आसात आनी जायते आमचे युवजन काजार जावंक सैरीक सोदून आसात ह्या सकट भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर हांव मागता पवित्र आत्म्या ताज्या स्पिरितान तांकां भर वायट सवयांतले सैतानाच्या सक्तेंतले खोटेपणांतले सर्व अमाल ड्रग्स असल्या वायट सवयांतले तांकां सुटका दी तुज्या बळान बरोवन तुज्या सक्तेन बरोवन तुज्या खातीर जियोंक आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवन कृपेन बरोवन तांचें जिवीत बांदून हाडोंक तांकां तुजी कृपा दी म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संध्यांक आमी पवित्र आत्म्याच्या पांयांतले भेटोवन दिवया जो तो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसा अपोस्तलांचेर देवून आयलो आमच्या कुटुंबाचेर देवून येवं दी आमच्या कुटुंबांत आमी घेवच्या हर एका योजनाचेर कितें आमी योजन आमी हाती घेतला कितें इरादो हांव हांगासर घेवन हांगासर आयला पूर्णतला घेता आसतना एक तेसांव एक इंटेंशन घेवन हांगासर हांव आयलोलो आसा हें सगळें पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवया पवित्र आत्म्या हें मानून घे आमच्या हर एका भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल ताच्या कुटुंबाच्या संध्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी मागलेलें तांकां तूं फावो कर सताच्या आत्म्या तांकां सतान बर कृपेच्या आत्म्या कृपेन बर जानवायाच्या आत्म्या जानवायेन बर धैर्याच्या आत्म्या धैर्यान बर बळाच्या आत्म्या बळान बर आमची कुटुंबां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया हे घडी बर आमच्या सर्व गरजां खातीर आमी मागया जो इरादो जे देसांव हांगासर आमी उसारूंक ना तुमच्या काळजांत आसा तुमच्या मनांत आसा ह्या वेळार सक्रामेंतांतल्या सुम्याक भेटोवन दिवया त्या सुम्यान दिल्लें वर्तें देणें श्रेश्ठ देणें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सर्वांचेर देवून येवं दी जर तो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता आमी खंयच्याकी भिवची गरज ना तो पवित्र आत्मो आमचे थंय सदांच वस्ती करून दी आमकां कृपेन बरोवन दी बळान बरोवन दी म्हूण आमी मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुया एक घडी भर मावूनपणी आमी मागया काळजांत धांवन पवित्र आत्मो सदांच आमचे देवून येवं दी आमकां बळान कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया आमची सर्व प्रार्थना सुम्याच्या पांयांतले भेटोवन सुम्यान शिकयले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक आमकां समेत तयार करया गीत आमी गावया Yehoda sakramenta sasana koroya purvilya rupa bodla Krishna
हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडासूय आमकां सोडला. तुझे सुरवणेचो फळ सदां समचे ते आमी बघे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी. दर्दिवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय. दर्दिवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय. बुजोमच्या आत्म्या कदमोची निवराय. बुजोमच्या आत्म्या कदमोची निवराय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकाय. नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी. देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी. तुझ्या नावान सोंब्या भक्तीनानी जमल्या. भेटूच्या कामकां सांबाळिदार. दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या. तुझ्या तुझें दैवीक वरदान. तुझ्या नावान सोंब्या भक्तीन आमी जमल्या. भेटूच्या कामकां सांबाळिदार. दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या. तुझ्या तुझें दैवीक वरदान. सर्गी मानान आमकां तूं बसताय. उंड्या वायनान तूं कास्तू दिताय. जिविता खाणान दादोस करताय. तुझे थंय आमकां एकवटायताय. तुझ्या नांवान सोंब्या भक्तीन आमी जमल्या. भेटूच्या कामकां सांबाळिदार. दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या. तुझ्या तुझें दैवीक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो सांज देवासाक मान करूंक ह्या पुणतलाक आमी जम्म जाल्या. हेच्या सुवार्थेंत अपोरबाचें एक दृश्य आमी नियाळता. जेजून पेद्रो लागे विचारचे सवाल.
तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी तिसऱ्या फावटी पेद्रोक विचारतना मनान दुखता आनी म्हणटा सुम्या तूं जाणाय, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता. आनी ह्या मुखांतर पेद्रोको सुमी मिसावांक धाडटा, वस सरय म्हज्या शेळयांक. आमी सुम्याचो मोग करता, आमी विचारता तस बरें जशें पेद्रोक सुम्यान धाडिल्लें तशें आमकांय सुमी धाडटा सुम्याची शुभ वार्ता परगट करूंक. जंय आमी वेता थंयसर तेस सुम्याचें राज आमी परगट करुया, देवाचें उतर परगट करुया आनी अशें सुम्याचो मोग आमच्या करण्यान दाखोवया. तरी आमिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना फावो त्या रितीन आमी भागीदारा जावचे खातीर आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. आमच्या पातकांचे बोक्साने मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकीसर पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे वसता संकवार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक पडजळीत मागणी आनी दुबळेकायची जिणीची येवन तुज्या परजेक देखे बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताज्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या आस्परितान नव्या जिणेची चाल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पाराय आनी बेर्नीस कुवन सेजारियाक पावलेलीं तीं पेस्तुसाक मेळोवंक गेलीं. तांकां 7 दीस पर्यंत थंय रावंक पडलें. ह्या संदर्भार पेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव रया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी सुदैवाच्या मालगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिवचें म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकी ताच्या वादी हुजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासून ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय घडाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा निती सभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हूण हांव चिंतून आसलो तसले कसलेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचे समर्थे विशान आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशान ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मौन पावलोलो पूण आतां जिवांत आसा म्हूण पावल सांगतलो. ह्या तराच्यो संगती
कशें इत्याद करचें म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमा वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यंत आपणा पर्याकाल दवरीचें म्हणून पावलान सांगलें. देखून चक्रवर्ती सशिंदान दिसर हांगासर तो पर्याकाल आसूनी म्हणून हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारलां. आत्म्या मोच्या सर्वेस्परा हरसी, जिवा मोच्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या मोच्या सर्वेस्परा हरसी आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा तितलें विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्यांतय. उदेंत आनी अस्तम जितलें एकामेका पयस आसात तितलें पयस आमचीं पदकां आमचे तावन तो काण उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली राजवडकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटेल्या बळवंत आनी पदवेदार बडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. उद्गार. तो पवित्रोत्मो तुमकां सरसंगते शिकयतलो आनी हांव तुमकां सांगलां तें सर तुमच्या उगडासाक हाडतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो. सिमांव जुवांवच्या पुता हांचे प्राप चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली. वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी. सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली. वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताजे लागीं तिसरे फावटी विचारलें. सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सदस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंकडाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारन धरतलोय. तवळ दुसरोच तुज्या पेंकडाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक ल्हानशी काणी. दोग मोग करणारा
पार्कांत बसून उलोवन आसली आनी चल्याच्या मोगार बरोवन म्हणालो, म्हज्या मोगा, तुज्या मोगा खातीर हांव कितेंय करूंक तयार. दर्यांतल्यान वचूंकय तयार, उज्यांतल्यान वचूंक तयार, कितले पयस वचूंकय तयार, काले खाण घेवंकय तयार, कितें करूंकय तयार. चेडवाक आयकून कशी जाली. सांज जाली, चेडो घरा वचूंक भायर सरलो. तो म्हणालो, तर हांव आतां घरा वेता, फाल्यां मेळया, पावस आयल्यार मात्र हांव येना म्हणालो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमचो मोग असोच. आमी जायते जायते उलयता, व्हडले व्हडले उद्गार सोडता. हांव तशें करूंक तयार, अशें करूंक तयार, थंय वचूंक तयार. पूण ल्हानसो एक सॅक्रिफायस करी जाय पडटना आमकां कश्ट मारतात. देखून आमचो मोग उतराक मात्र सीमीत जाल्लो न्हय, म्हाका करण्याक तो सीमीत जायचे. ताच्या वर्त्यान मोग, खरो मोग सॅक्रिफायसान दिसून येता. हेच्या सुवार्थेंत आमी पळयता एक टचिंग सीन म्हणयत. जर थंयसर उरले आपोस्तल आसले तांकां पळयतना कितें भोगलें कोणना. जेजून परत्यान पेद्रू लागीं विचारतना तुजो मोग करताय की, पयले पटी विचारतना कांय उरल्यांक इल्लोसो मोसोर जालो कोणना. जेजू पेद्रू लागीं मात्र विचारता, आमच्या लागीं विचारिना न्हय म्हणून. पूण तिसरे पटी विचारतना सगळ्यांच्या दोळ्यान दुखां आयलीं कोणना. कित्याक जेजू धामून विचारता तेंचो सवाल, तुजो मोग करताय की. कित्याक जेजू एक व्हड जबाबदारी पेद्रूक दिवंक विचार आसलो. आनी ती जबाबदारी पवित्र सभेचो कितें मुखेलपण दिवचें, ती जबाबदारी जेजून पेद्रूक दिवंक आलोचन केलें. ताच्या खातीर पेद्रूक जेजून विंचून काडलें. हें घडीत नियाळ करता आसतना जेजून पेद्रू लागीं 3 फावटी सवाल केलें. कित्या खातीर म्हणलें विचारतना आमकां कळीत आसा जेजूच्या कश्टा वेळार पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें. देखून जेजू दिश्टीक पडटना पेद्रू लागीं म्हाका 3 फावटी नेगार केलें गी म्हणून विचारिना. ताच्या बदलाक 3 फावटी तूं म्हजो मोग करताय की म्हणून विचारता. जेजूची चिंता पळया गी, कितलेक धनात्मक, कितलेक पॉझिटीव थिंकींग. देखून एक इंग्लिशांत उतर आसा, एवरी सेंट हॅज अ पास्ट अँड एवरी सिन्नर हॅज अ फ्युचर. हर एका भाग्यवंता मनशाच्या फाटल्यान एक भूतकाल आसा, एक पास्ट आसा. तशेंच हर एकलो पातकी कोण आसा, सूख कोणें केल्या ताका एक भविश्य आसा. ताणें बरोवच जाणची गरज ना. पेद्रू एक सादो व्यक्ती, ताच्या जिवितांत चडून घडल्लें, ताणें सोम्याक नेगारल्लें ताच्या अस्कतकाये वरवीं. पूण थंयसर राखेर जायना. बगार ताका एक बरवोस सोमी दिता. त्यो 3 फावटी नेगारले वय, पूण ते नेगारनी हांव काडून उडयता. देखून जेजू ताका 3 फावटी विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून. आनी ह्या मुखांतर पेद्रू जेजू लागीं आपणाचो मोग विचारता, आपणाचो भावार्थ व्यक्त करता, आपणाचो विश्वास थंयसर सोम्या थंय दाखयता आनी वरती जबाबदारी सोमी ताका दिता. मोग आनी जबाबदारी सांगाता वेतात. जबाबदारी नातलो मोग, त्या मोगाक अर्थ ना. तो मोग खाली वाऱ्यार आसलो मोग, इनपॅच्युएशन म्हणटा. आयच्या काळार आमी ते पळयता. हर एकल्याक मोगार पडोवंक जाय, पूण त्या मोगाची जबाबदारी घेवंक कश्ट मारता. देखून जायते पटी पळया की मोगार पडलेले थोड्याच तेंपानी काजर जावन तुटोन पडटात. कित्याक त्या मोगा वरवीं उपजली जबाबदारी व्हावोवंक ताका ना. देखून आयची सुवार्ता ह्या दिशेन आमकां समजोवंक प्रयत्न करता की जिवितांत चडून घडल्यारय आमी निराशी जायना. कित्याक देव आमकां आनी एक अवकाश दिता, एनादर ऑपॉर्च्युनिटी. परत आमी उठोवंक आसा. आमी कितले फावटी पडल्यारय आमी उठोवंक जाता, परत संबंद सारको करूंक जाता. पेद्रूक सोम्यान एक अवकाश दिलो. दुसऱ्यान आमी मोग करता म्हळ्यार पावना. तो मोग जबाबदारेंत आमी दाखोवंक जाय. आनी ती जबाबदारी पेद्रून आपल्या जिविता मतान मात दाखयले न्हय, आपल्या मरणांती दाखयले. देखून आयच्या सुवार्थेचे 11वें वाक्य कितें म्हणटा? सुवार्ता म्हणटा, खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू सोम्याक महिमा हाडटलो हें दाखोवच्याक जेजून ताका अशें म्हळें. आनी पेद्रू त्या मरणाक सय तयार जालो. अखेरीक पेद्रूक नाका थंय ताणें व्हेलें आनी पेद्रूक जेजू कुर्सारले मारले, बरीच मारले, पूण तकली सकला घालना. कित्याक पेद्रू म्हणालो, सोम्या बरी मरोंक हांव फावो न्हय. आनी तो मोग ताणें ताच्या जिवितांत आनी मरणांत दाखयलो. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना आमी
जायते पटी मोग करता म्हणून भासलेल्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या संगात्यांक त्या मोगांत कितली जबाबदारी आमी पाळटाव, त्या मोगांत कितले प्रामाणीक आमी आसाव, त्या मोगांत आमी कितले विश्वासी आसाव. आमकां आमी सवाल विचारया आनी सांपेद्र बरी आमी सोम्याचो खरो मोग करुया आनी खंडीत जावन ह्या मुखांतर सोम्याच्या मोगाक आमी पात्र जावया. आमेन. 108 108. कडून सोम्यामी वेदी सरशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी दर्या तुका समर्पिता गोवा हुंडो गाका जोर आमच्या कस्मावरासू स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल दर्या पवित्र कर वावरांसू. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपोतीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या आणि पोट सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी घालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवालें. हेच शेकून आमच्या काळजांत वाडय. नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेधर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थ्याच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताजे देगे बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचने बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो,
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जदस्ताने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारावतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartas gut परगटोया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पणा, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटना. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस आमचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्ग बराबर तिका प्रितेमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आमकां मर्याय देवाचे मये संगती भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन जुजे वाज आनी सर कळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सुर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेले आम्ही सर्व सुभागी. पण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 2 172. जीवन
कामाचे सगळं सुफळ करू लाभय सुख सर्गीचे येशू मुझे दये शांती तुझी हाडूये येशू मुझे दये कृपा देणी घेऊन ये प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुझ्या पवन्याक पाळो दिवन आयल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जिवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो संभ्रामीक आशिर्वाद जोडूंक तुमचे तकल्यो बगया सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करणे आनी सफळ करो शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बाबाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो आनी सर्व पदवेदार देवाचो बाबाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो असो नेयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा दैकन बसात मगाळ भाव भयणो ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेचो रेक्टर महाराजी आशिसी रेबेलो बाबाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसाचें भक्ती भवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप जॉस्विन प्रवीण डिसोजा प्रस्तुत सांजुजे सेमिनारींत प्राध्यापक जावन सेवा दिवन आसात हांगासर येवन आराधन चलोवन ओरिजे मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराचेर नियाळ दीस जे मन इसरल्या वेळार भोव कुशेन ओपल्यात आनी आयचे सर्व भक्ती भवनांनी चलोवन व्हेलां मोगाळे आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत सवें संगातपण दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्ती भवनाक तुमी आदार दिला सर्व भक्तिकांच्या नांवान पूर्णशेताच्या रेक्टर मनादी आशिसी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसाबाक सर्व बरें मागता तुमकां देव बरें करूं हांगासर आमचे मदें गात आसात मनादीक बाप जॉर्ज रॉड्रिगस गांवान नेल्लीकार फिरगजीचे प्रस्तुत अलाहाबाद दिएसजीन तांची सेवा जावन आसा वावर करन आसात सांजुजे सेमिनारींत ते शिकले जावन आसात आमी थंयसर आसतना ते आमचे सिनियर्स जावन आसले हांगासर कुटुंबा सांगता ते आयल्यात तांकांय आमी मोगाचो स्वागत मागता तेच बरें तांचे सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा गोंयांत हांव न्हू हांगासर एक पंगड आयला तांचे सांगता दोगां सिस्टर आयल्यान धार्मीक भयणी आयल्यान दोज हू हॅव कम फ्रॉम गोवा कायंडली स्टँड दयकर उबी रावात अरावंड 60 पीपल आर देर 60 जाणां आसात म्हणून सांगलां तांचे सांगात आयिल्ल्या सिस्टरांक सर्व गोंयकारांक मोगाचो स्वागत मनादीक रेक्टर बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां आमी मागता तुमचे इरादे सफळ जावं दी आमचे मागणें जावन आसात दयकन बसात कुमसाराक संगतपण आनी कुमोग केल्ल्या फरंगी पेटे कोंय तेजे आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादी दिपाक तुमकां देव बरें करूं
बघा भाव भयणो इस्कॉल सुरू जाता देखून येवच्या शुक्रारा 20 आनी 4 तारीखेर एक विशेष आराधन हांगासर भुरग्यां खातीर टिचरां खातीर आनी वडिलां खातीर सर्व भुरग्यांनी टिचर्स आनी वडिलांनी हांगासर आराधनाक हजर जावचे नवें शैक्षणीक वर्स आरंभ करच्या पयलें देवाचे आशिर्वाद कृपा पवित्र आत्म्याची सकत जोडून घेवच्याक हें आराधन हांगासर आसतलें. हेरांक दिलशी या तुमी या तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडा टिचर्सां सांगाता या कुटुंबाच्या वडिलां कुटुंबाच्या सगळ्यां सांगाता आवय बापूय भुरग्यांक घेवन हांगासर या आनी सांजुजे वासा मारिफात देवाची आशिर्वादां जोडून घेयात. तुमकां मोगाचो या स्वागत आमी मागता. तुमी हेरांक दिलसियात आनी अशें बरेंपण जोडात. खंताराचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायसन तांकां सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनाल तें डिवायन वर्ड चॅनला प्रसार करच्या मलाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या लूज सैबीन कैरंगळ वाड्याकारान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा जेजूचें पवित्र काळीज भांडी कट्टा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगत जाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक स रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा बसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकान तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां आमी मागता. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वासमा वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास बापांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाक खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत थंयसर दिवचें. तरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन आनी 11:30 वरार मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉलय उक्तें आसतलें. तुमी पंगड जावन शुक्रारा दिसा येता जाल्यार पयलें तिडशिल्यार आमकां तिडशिल्यार भोव बरें जावन आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत मिसां उपरांत नोवेना उपरांत ह्या जेवणा उपरांत दिव्येत तुमचें मोगाचें दान आमी कुशेन स्विकार करतले. जून म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास स्टॉलान मेळटा. प्रत्येक 10 रुपये घेवची आनी जेजूच्या उतराचो नियाळ कुटुंबाच्या सण्या सांगता करूंक तुमचे लागीं विनंती. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसाच्या जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा. लियन पाय सर्वा अशोक किरण गलबाव मडंका 1000 रुपये. मेलरीन डिसोजा लॉरेटो 500 रुपये. वनिशा वॅरेन डिसोजा राणीपुरा 2000 रुपये. सेलिया रोड्रिगस गोवा 500 रुपये. इवन जोसेफ करवालो गोवा 1000 रुपये. सेवरिन रेबेल्लो तल्लूर 500 रुपये. सेंट सेबॅस्टियन वार्ड तल्लूर 2500 रुपये. मम्बा आणि माइड क्लिनिंग सर्विसेस कुलशेखर 3000 रुपये. आयझक आणि कुटाम सुल्या 2000 रुपये. लेनी डिसोजा तोकोट 2000 रुपये. पाऊल डिसोजा एरमाटी मुडीपू 12,500 रुपये. वॉलन बॅप्टिस्ट रिबेल्लो गोवा 15,000 रुपये. प्रिमल प्रकाश रोजारियो लॉरेटो 12,500 रुपये. कियाना सेरा पिंटो अग्रार 500 रुपये. विनीता मोनिका डिकुन्ना मोगरनाड 5,000 रुपये. बेल्चर वेगा सुनंगळवाडो मुडीपू 5,000 रुपये. क्रिस्टियन फ्रिन्स बार्बोजा लॉरेटो 1,000 रुपये. प्रदीप मोंतेरो विजयडका 2,500 रुपये. इवन जोसेफ कार्लोस गोवा 5,000 रुपये. मविन आणि अँड्रिया गोवा 1,000 रुपये. मेरी डायस पानीस 500 रुपये. रेनिटा मंचेरो सुरतकाल 500 रुपये. भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर रेनिटा मोंतेरो सुरतकाल 5,000 रुपये दिल्यात. तेच बरें ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. लिना डिसोजा बेलमान 1,000 रुपये. एन्सेल ॲशविल डिसोजा बेलमान 1,000 रुपये. मथियास रोड्रिगस व्यंजन पदाव 5,000 रुपये. जोविन आणि ॲलन पिंटो वामंजूर 1,000 रुपये. विश्लास
डिसोजा सालेतूर 5,000 रुपये, विश्वास डिसोजा सालेतूर 5,000 रुपये, फ्रांसिस फर्नांडीस आंबेंबळ 2,000 रुपये, स्टॅनी डी सिल्वा थल्लूर 500 रुपये. दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. सांजुजे वास तुमकां दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचे हर एकल्यांचे मागणें जावन आसा. दयकन नोवेनाक उबी रावात. सांजुजे वास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विघ्नां साडे नाका. देखून बसया. मुखाच्यान ह्या पुंथळाची भेट करून साबार जण हप्त्यामध्ये हांगासर येवन वेतात. तांचे तेसावां, तांच्यो गरजो, तांची मागणी सक्कड हांगासर जुजेवाजाच्या पांयांतळी भेटयल्ली. तुमच्या सर्वांच्या मागण्यांचो बरवसो ह्या तेसावांनी मेळोवन जुजेवाज बाप आमी मागल्लें फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान जुजेवाज बापाक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव भेटोवन दिता. पयस थावन लागीं थावन आमी येता. जुजेवाज बाप आमकां मागल्लें दिता म्हणल्यार विश्वासान आयिल्ल्या तुमच्या सर्वांच्या काळजाच्या यात्रेक तो सुफळ करतलो म्हणल्यार विश्वासान हांगासर येवन लाभल्या बरेपण ताका अर्गां दिल्ल्यांक हांगासर तांणी अर्गां पाटयल्यांत. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां, आंगाची एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां, 10व्या क्लासीच्या परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, सरपिडेशिडेंतले कश्टान वरांतले लाकोन मेल्ल्या खातीर अर्गां, घर बांदूंक फावो केल्ल्याक अर्गां, परगांवान बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, 10व्या क्लासीच्या परिक्षेंत बरे अंक फावो जाल्ल्याक अर्गां, पांय दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां, दुबईन बरें काम फावो केल्ल्याक आनी ऑस्ट्रेलियान बरें घर फावो केल्ल्याक अर्गां, हाताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. MSc परिक्षेंत बरे अंकान पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां, एकलो बऱ्या तरान कुवेट वचून पावल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात. बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां, जर्मनीचे विजा मेळोवन बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां, 10व्या क्लासीच्या परिक्षेंत 508 अंक काण पास जाल्ल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात. एकल्याक पासपोर्ट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, रीण फारीक करूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां, मस्त अडकळ आसल्यारय भायल्या गांवांत थावन वेळार गांवांक पावल्ल्या खातीर अर्गां, बिझनेस बऱ्यान चलोवन वेच्या खातीर अर्गां. आनी ते सवां मम्मीची कॅन्सराची आनी सर पिडा गूण जावच्या खातीर, धाडटूक बरी बूद आनी कुटुंबां सर अनवरांतले राखच्याक, कसलीच अडकळ नासतना नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, घरांत शांती समाधान राज करच्याक, कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आनी प्रायवंतां बरी भलायकी मेळोवंक, कुटुंबांच्या संद्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर कुटुंबांत शांत समाधान राज करच्याक, थायरॉयड, पॅरालीस आनी गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक, BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, एलर्जी गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक, BP शुगर, गांठी दूख, बावळो दूख, गॅस्ट्रीक गुमटी दूख गूण जावंक, आमाल पियोवणें सोडूंक, जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान जावंक आनी घर बांदूंक फावो जावच्याक 3 तेका कुटुंबांच्यांनी मागला. नव्या घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक, घर बऱ्या तरान विकून वचूंक, तेका जाणांची दंबांची पिडा गूण जावंक, भुरग्याचे फीस बांदूंक पयशे फावो कर म्हूण मागता. एकल्याच्या माथ्याचे शिरेची पिडा गूण जावंक, 12 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, रीण फारीक जावंक, 11 जाणांक भुरग्यांचे 11 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागला. कुटुंबांचें गरबांचें चिंता बेगीन जारी जावंक आनी लोन मेळोवंक, BSc नर्सींग एग्जाम पास जावच्याक, दोळ्याचे दिश्ट मेळच्याक, CA परिक्षेक तयारी करच्याक, तशेंच बरी रिजल्ट येवंक मागला. कामांचेर आशिर्वाद आनी मतीक समाधान मेळच्याक, MBA परिक्षेंत बरें अंकान शिकोवंक आनी बरें अंकान पास जावंक, OET परिक्षेंत बरें अंकान शिकोवंक आनी बरें अंकान पास जावंक, रिग्गार बरें काम मेळच्याक, UKन बरें काम मेळोवंक, MSc परिक्षेंत बरें अंकान शिकोवन पास जावच्याक, एकल्यान काजार जावंक मौन करीशें, परगांवांत आशिल्ल्या इंटरव्यू पास जावन बऱ्या कंपनींत दोगांक बरें काम मेळोवंक, बोरवेलांत उदक उणें जायनाशें,
जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केसी इत्यर्थ जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक एकल्याच्या हरद्याचे ब्लॉक बेगीनच गूण जावच्याक कॅनडाची विजा मेळोवन बरें काम मेळच्याक काजार जावन 10 वर्सां जाल्ल्या एका जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक एकल्याची आंगाची खरोज गूण जावच्याक दुसऱ्या स्त्रियेचो संबंद नासल्या एका दादल्याक ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक परगांवांत वचून 3 म्हयने जाल्ल्या एकल्याक बरें काम फावो जावच्याक बरी भलायकी मेळच्याक सबार आनी मागले आसा एकल्याचें किडनीचें क्रिएटीन लेवल नॉर्मल जावंक घरचीं मागतात चोर मेल्ले जाग्याचें रेकॉर्ड बेगीनच फाटीं मेळच्याक एकल्याच्या पांयांच्या बोटाचे दूख गूण जावंक परगांवांत वेचें भाग फावो जावच्याक कॅन्सर पिडा गूण जावंक थायरॉयड गूण जावच्या खातीर जायत्या वर्सां तोंडार पडची मुमरां गूण जावच्याक जायत्यो सैरीक आयल्यार अखरेच्या घडयेर चुकतात एक बरी सैरीक फावो जावन ह्या वर्सा काजर जावचें भाग मेळच्याक डायव्हर्स जाल्ले एकल्याक मेळोवंक आसचे पयशे बेगीनच मेळच्याक बोरवेलान बरें उदक आनी कसलीच अडकळ नासतना बोरवेल काडूंक 4 वर्साच्या भुरग्याक सुडाळ उलोवंक 2 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत एका स्टाफ नर्सान टेन्शन पयस करून बऱ्या तरान काम करूंक एकल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर किमो घेतल्या एका स्त्रियेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बरें काम तशें टेन्शन पयस वचोवंक 5 जाणांक BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावंक तेगांचे आमाल पियोने टोबॅको खावची पाड संवय रावोंक प्रियोन साम म्हणल्यार 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांची मागतात गोमटी दूख तकली फटाफट माथे दूख शिरांची दूख पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख ह्या पिडेतावन गूण जावच्या सबार आनी मागले आसा विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवंक तांच्या मतीक उजवाड फावो जावंक सोद मेल्लें भांगार रेकॉर्ड बऱ्या तरान फाटीं मेळच्याक जाग्याचे समस्ये बऱ्यान इत्यर्थ जावंक जागो बऱ्यान विकून वचूंक एका भुरग्यान बऱ्यान आनी सुडाळ उलोवंक जावच्या खातीर एक्सिडेंट जावन माथ्याक मार जावन मतीर नासतना आयसीयूंत आसच्या एकल्या बरी भलायकी वार्डाक शिफ्ट जाला पूण बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर कुटुंबांची मागतात जायत्या वर्सां सैरिकेच्या सोदनेर आसचे एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಹನಳಿಗೆ ಓದಲು ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು सर्वांनी ओपोवन जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावच्याक घरचीं मागतात भायल्या गांवांत बऱ्या कंपनीन बरें काम मेळोवंक एक्सिडेंटा वळख जाल्ल्या त्या गांवांक बरी भलायकी घराचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक स्कूल ट्रिपाक बरें व्हेकल मेळोवंक घराचें रिनोवेशन काम बऱ्या रितीर जावंक सर्वीस स्टेशनाचें बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक आत्तूर कारकळ आसच्या जाग्याक बरो गिरायकी येवंक अक्रिस्तांवांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक अप्पर अबडोमेनाची दूख गूण जावंक आंगार आशिल्ली चामकोळ वेचाक ADHD म्हणली पिडा गूण जावच्याक सबार तेंपातावन खाटीर आसचे एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक फ्रॉड ट्रान्झॅक्शना वरवीं दुबयंत गेल्ले एकल्याचे पयशे बेगीच फाटीं मेळोवंक त्या कुटुंबांची मागोन आसात एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक दोगांचें शुगर नॉर्मल जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याच्या दोळ्याची एलर्जी गूण जावंक आशिल्ल्या गांवांक वेचें भाग एका कुटुंबांक फावो जावच्याक दुबयान चलोन आसचें बिझनेस बऱ्यान मुखारसून वचूंक ह्या तेसावां खातीर आनी सबार आनी मागोवंक विचारला मागता म्हण बसयल्या आनी झुजे वाज बापाचेर पातयेणी दवरन ह्या पुणथळार येवन मागल्या आनी ह्या आराधना वेळी टीव्हीर पळोवन घरांनी आसून बरी भलायकी आशेवच्या पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी कितें सर आशेवन आसच्या हर एकल्याक झुजवाज बाप देवातावन बरेपण मागोवन दितलो म्हणलो विश्वास आनी ह्या दिसांनी वोट चलोवन आसा बरो सरकार आमकां मेळोवंक आसा आमी हर एकलो पावसा खातीर मागोन आसा थोड्या कडेन पावस चड जावन अनाहुतां घडतात थंयसर सुरक्षिताय आनी पावस नातल्या उदक नातल्या जाग्यार हर एकल्याक पावसा मुखांतर देव उदकाचें देणें फावो करून दी आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाक ताच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हणून हांगासर आयिल्ली आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पांयक नमान मरे आनंद बाप्पा
सगळ्यांकी तांची आशा सुफळ जावं दी झुज वाजबाब फाव करून दी म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तर जावं तुजी राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जिजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापया का ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशा दे जसोत आनी सदां सर्वत आमेन सांजो जेवास चिलदीन सोमियांका कोलताम चिकर सोमियांका कोलताम चिकर क्रिस्ताका कोलताम चिकर क्रिस्ताका कोलताम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गिंच्या देव बापा का कोलताम चिकर देव पुता संसार जदारोका का कोलताम चिकर देवा पवित्रत्म्या का कोलताम चिकर संदेशी मात्रीन दार्यकास देवा का कोलताम चिकर गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपण वाडून आयल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती दुबळे कायची जिने जीवन सुखुरचो जावन रित्या पायाने सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनाऱ्यांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदने संपडल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर पंताचे भक्तीपणादान मरियमाय समोक आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावोन तांकां बजयल्ल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणे दायले सर्व कश्ट देरान सुसुल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर बाबा सणून पयस गेल्या शेळ्यांक एका गवळ्या कालिंडा धाडून वावुरलेल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सुरवान देवा शेडून पेसाडल्या सांजो जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले बगस आमकां इसम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले दयनायक आमकां इसम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले का कोलताम चिकर नवेनाचे मागणे हे सांजो जेवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीत दान देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजो जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सशींतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें मिसांव करतना तुका परासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार प्रकट करून आमची काळजां उरबेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजो जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणल्या तुज्या जिणे मारिफा शिकयलाय आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या तें पळेव आनी तांचे सेवे लागू आमकां प्रेरीत कर सांजो जेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मदत तुजे सवय आसली आनी साबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आसरगराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां बसो देवा लागीं विनंती कर आमच्यो गरजो मौनपणी सांजो जेवास बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया संगता मागया सांजो जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन कितेंच भंय सोसूं आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासांतून आमकां राखून व्हर बोवाळटा आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक
मरिये मायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासणाक जिवचे भाग आमकां मेळचें कर. आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थया सर्गेंच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुझे काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिने आनी मोरणान जायती आजापा करून तिस्स मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरताव. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करताव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवादान येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळो. आमेन. सांजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण आमी सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सासणाक संतोष भोगूंक फावो कर. आमेन. आनी त्याच सडवून धरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोवे रावो. आमेन. बापा ओगला पाणी मागुका कृपा मागून दे बापा विघ्नासाठी नाका सांज जेवास बापा ओगला पाणी मागुका Jesus socorro, tuji sara, sandesh daso, prasad dero, vignanvara, kastani dukha, pradatta mohadan tu vendino, sanzu sevas baba, ogla pani mantuka. सर्गींच्या वाटे चलो शिकर आताच
आशा देवाचे खुशी आम्ही काल जाऊच्या दैवी कृपा मागून मुलाले मागता सांजुचे वास बापा मोकळा पाणी मागुगा कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडे लागला सांजुचे वास बापा मोकळा पाणी मागुगा कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडे लागला मोकळा पुत्रा सोवे अवघड बरे आशीर्वाद दे आमकां सांज देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कुसचे कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन